प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसची म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आमचें शुवर्तमान जावन आसा माकूची 12वी चीट 28 ते 34 पर्यंत. आनी ह्या माकूच्या 12वी चिटीन आमी कितें वाचता की फारिजियो, हेरोदाचे लोक आनी सादुसी लोक जेजूक प्रश्न विचारतात आनी जेजू तांकां असलो जबाब दिता की आनी ते जेजू बरोबर आनी प्रश्न विचारपाक तयार जायना, कित्याक जेजू तांकां बरो जबाब दिता. आनी ह्या बरो जबाब दिल्या उपरांत एक आदवोगाद जो मोजेसाचो कायदो जो आसलो तो शिकतालो आनी ताका सगळी जाण मेळ्ळी मोजेसाच्या कायद्याची, तो जेजू कडेन येता ताका परतून त्रासान घालपाक. ताजें इंतेसांव जावन आसा जेजूक थोडो त्रासान घालपाक, कित्याक ताजो प्रश्न जो आहा हो दिसत जाल्यार बरो दिसता प्रश्न, पूण ताका जाय जेजून कितें पत्तेच म्हणलें न्ही. म्हणटच तूं येता जेजू कडेन आनी जेजूक एक प्रश्न घालता. म्हणटा जेजू, सगळे जे कायदे जे मोजेसान दिल्यात आमकां ताचे वयल्यान व्हडलो कायदो खंयचो? आनी त्या वेळार जेन्ना तो लोक आसलो तेन्ना मोजेसान तांकां 10 कायदे दिल्ले आनी सगळे कायदे जे ते यूज करताले, जे वापरताले ते जावन आसले कायदे जे देवान मोजेसाक सांगिल्ले करपाक म्हणून. म्हणजे जेजून कांय म्हणूंक जायनासलें की 10 कायदे सारके हो एक कायदो सारको. पूण जेजू तांकां हो जबाब दिता की हो आदवोगाद जेजू बरोबर जेजूचो शीश जाता, हो शीश जावपाक तयार जाता. जेजू कितें म्हणटा? एकूच जबाब दिता. आमचो कायदो म्हणटा फकत मोग देवाचो करपाक आनी पेल्याचो करपाक. जेन्ना म्हणटा आमी देवाचो मोग करता आनी पेल्याचो मोग करता, आमी केन्नाच कसलेंच वायट करचें ना. आमी हें जें आमी करता, बोकडे मारता आनी सगळे सॅक्रिफायस करता, हाचो कसलोच फायदो ना. कित्याक जेन्ना आमी देवाचो मोग करता आनी आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता तेन्ना आमी सगळे कायदे पाळटा. भाव भयणीनो, जेन्ना तो आदवोगाद हें जबाब जेजूचो आयकता, तो म्हणटा खरेंच सायबा, तुवें सांगलें तें सारकें. आनी खरेंच आमी जेन्ना मोगान चलता आमी केन्नाच कोणाचें वायट करचें ना आनी आमी देवाचे कायदे पाळटले. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा? तो म्हणटा तूं सर्गींच्या राजान इतलो पयस नाय, तूं एकदम लागीं आय सर्गींच्या राजा कडेन राज्याक येवपाक. आनी भाव भयणीनो, त्याचे उपरांत कोणेच जेजूक आनी प्रश्न विचारपाक तयार जायना, कित्याक जेजूची जाणवाय जावन आसली देवाची. तो असले जबाब दितालो की सगळ्या मनशांक आपल्या जाग्यार घालतलो. म्हणजे कितें? जेन्ना मनीस कसले प्रश्न विचारता आनी ताका त्या प्रश्नाची जाप जाय की जेजूची आनीक खबर मेळपाक आनी जेजूच्या उतरान जेजूच्या जाणवेन वाडपाक, तेन्नाच की ताका त्या ताच्या प्रश्नाचो जबाब मेळटा. जेन्ना मनीस प्रश्न विचारता तें कितें जें शिकयता तें बरें ना म्हणून, कितें तें वायट आहा म्हणून, कितें देवाचें उतर सांगता तो ताका बणकणेन ताका त्रासान घालपाक, तेन्ना कसलेंच बरें जायना त्या मनशाक. म्हणून ह्या संवसारानूय ह्या वेळार 2 टायपाचे मनीस असतात. जो एक मनीस जो प्रश्न विचारता देवाच्या जाणवायन वाडपाक, आनी दुसरो जो प्रश्न विचारता जो देवाचें उतर परगट करपाक, ताका त्रासान घालपाक. आनी जेन्ना आमी आमचे काळीज देवा कडेन दवरता, जेन्ना आमी देवाच्या मोगान देवाच्या कायद्यान आमी वाडपाक शिकता, तेन्नाच की आमी देवा कडेन पवित्र आत्म्या कडेन येता आनी पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर शिकयता, देवाच्या उतराची जाणवाय दिता, देवाचें उतर आमकां सजमयता आनी आमी तें सजमून
आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी वापरूंक पावता आनी जें बरें जेजून आमकां घडलां खुर्सार, जें सगळें बरें आमकां जेन्ना ताणें खुर्सार म्हणलें सगळें सांबाळलें आनी सगळें बरें आमकां घडोवन हाडलें, तें आमी ह्या जिवितान आमच्या बरे भाशेन पावपाक आमी जिवीत करपाक त्या उतरा परबीं आमी पावता. भाव भयणीनो, आयज आमी खेरीत भाशेन त्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेजूचें कितें उतर सांगलां आमकां त्या बायबलान, आमी तें उतरार आमी नियाळ करून त्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी करपाक आमी तयार जावया. तुमकां आयज तुमच्या फॅमिलीक हांव एक खेरीत भाशेन एक बरो दीस जेजूचो आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां तयार हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.